तळे दुर्गामाट वाठारात सुमार 6 म्हयने जाले नळाक सारखे उदक नाशिल्ल्यान लोकांनी खर तिडक उक्तायला। दर फावटी संबंधित अधिकाऱ्याक विचारल्यार प्रश्न तडीक लागतलो अशेंच आयकपाक मेळटा, पूण प्रत्यक्षात कांयच नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला। आमचो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लायात आनी आमकां थाकाय दियात, नाजाल्यार आमी सगळे फोंडेकार येवन ऑफिसांत बसतले अशी थेट चिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। तळ्यान दुर्गामाटान 6 म्हयने जाले उदकाचो खूब प्रॉब्लेम। 3-4 फावटी आमी हांगसर येयली, पूण आमकां सांगलें करता जातलें अशेंच दिता। लास्ट टायम जनता दरबारान डॉक्टर प्रमोद सावंत येयलो तेन्ना तेणें त्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडलें आनी तांकां सांगलें हेंचें कितें तें पळया म्हणून। त्या दिसा आमकां 3 उदक येयलें, दुसरी 3 ते रातचे पर्यंत आशिल्लें आनी असो प्रेशर येयलो आनी दुसऱ्या दिसा उदक येयलें। पूण आतां उदक येयना। आतां उदक येयलें जाल्यार न्ही सगळीं न्हीद पगडोवन आपली 3-4 उदक येयलें जाल्यार येयलें, ना जाल्यार उदक येयना। हो 6 म्हयने जाले प्रॉब्लेम तसोच आसा आनी आमी 2-3 वेळा हांगसर येवनूय गेली, पूण आमकां उदकाचो खूब इश्यू जाता। उदक आमचे बेजीक रिक्वायरमेंट आमकां सगळें उदका वरच करचें पडटा। हे तांचें काम न्ही, हे आमी सांगपाची गरज नाशिल्ली, हे तांणी करपाची गरज आसा। हे ते काम करिना म्हणून लोकांक हो फेस करचो पडटा। सरकार म्हणजे कोण तरी मंत्री हांगा येवन काम करूंक शकना न्ही, ह्या अधिकाऱ्यांनी काम करपाची गरज आसा। चीफ इंजिनियरांक हांगा फिल्डार येवचें पडटा। ही परिस्थिती जाल्या कित्याक सकयल्या लेवलचेर काम जायना। लोकांक कितें आसा, एक दीस कोणी समजूंक शकता, आमी मागता अल्टरनेट डेज तरी उदक दिया म्हणून। आमी आमचे सरकार इतले बरें काम करता, अच्छे दिन आसा, सगळ्यांक बरें आसा। हांगा हे उदका खातीरच आमकां इतली वायट अनुभव आयला ह्या लोकांक सगळ्यांक। आतां हे तळ्याचे लोक प्रत्येक दिसा आमकां लोकां बरोबर येवचें पडटा। आयज ह्या एरियेंतले, फाल्यां दुसऱ्या एरियेंतले, थंय शांतीनगरान। आतां आमी थंय आसतना पयल्या बाजारांतले लोक आयले, ते म्हणटा आमकांय उदक ना। प्रत्येक एरियेर उदक ना। खडपावनार गेलो, खडपावनार उदक ना। उदक ना कितें चल्लां, डिपार्टमेंट खंय काम करता ऑफिसर हे आमकां पळोवपाक जाय। ना जाल्यार आतां आमी ठरयलां सोमार दीस जशें एका एरियेन तांणी सांगलां आमकां अल्टिमेटम दिला, आयतार पर्यंत येतले स्वप्नापात। थंय येवना, मंगळारा सोमारा हे सगळे वाठाराचे सगळे फोंडेकार आमी हांगा येवन बसतले जो पर्यंत उदकाचो विशय सॉल्व जायना। जाल्यार उदक येवपाक जाय आशिल्लें, इतलें आमचें म्हणणें। आमी कोण काम करिना करता हाजें म्हणना, काम करता जाल्यार उदक कित्याक येना। आमचो प्रश्न हा उदक येना। उदक आयलें जाल्यार आमी तांकां एप्रिसिएट करता। रातभर ते थोडे संदीप आसा तांचो, तो रातचो केन्नाय फोन केल्यार फिल्डार आसता, काम करता ते आमी मान्य करता। पूण लोकांक कित्याक येना उदक? सरकार बडी कित्याक मारिना तेंचे? सरकार बडी मारता न्ही, सरकाराक आमी आतां सांगलेले आसा, गव्हर्नमेंट मिनिस्टराक सांगलेले आसा। आमकांय कितें आसा, लोकांक कोणाकूच त्रास करपाचे ना। आमचे सगळे फोंडेकार, आमचे सगळे ऑफिसर सगळे, पूण आमचो तुमी फायदो घेवं नाका, लोकांची सहनशक्तीचो अंत पळोवं नाका। लोक सगळे आतां फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा। म्हाका जो प्रेशर येतालो पयलीं पळय तो ना म्हाजे कडेन। ताका विचार सर सगळे मान्य करूया, म्हणून लोकांक पावसान ही परिस्थिती दुर्दैवी परिस्थिती आमी मान्य करूया। मान्य तुम्ही डिपार्टमेंटान ऍक्ट करू जाय न्ही। मान्य करून फायदो ना सर। मान्य करून तुम्ही दोतोरान मान्य केलं हो मनीस मेलो, तशें जायना। ते सांगा मरे तुम्ही सांगा मरे तू रातचो फोन करता डेली, हांव डेली फोन करता।